Suze tu mogaso, papui bosco Jesuso, patron San Camelianso, charoti amso. San Suze tu mogaso, papui bosco Jesuso, patron San Camelianso, charoti amso. San Suze Baba, San Suze Baba, Spiritu Divino Satampa, Sarie Kadisa. San Suze Baba, San Suze Baba, Spiritu Divino Satampa, Sarie Kadisa. Tuzo adar makam Bhakya mandiran tuja etam Sumya nirmol balidar betaitam Patakam che sumya miratam Muramo मोकाच्या भाऊ बहिणींनो संत अंथोनी मरी फातमिलेल्यांक उपकारांक अर्गां जावन मीस भेटयता आयडेन मॅथ्यू तशेंच बेन्नी डिसोजा हेज्या आत्म्या पासत वर्साचे मीस भेटयता शक्तीनगर टावन मॅक्सिम डिसोजा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोमी आसो. म्हज्या भावा आनी भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सद पदवीधर देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान स्वारून वायट आदरण आनी बरें सरून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सांता कर्मरिये, सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, मुझे कायद्यांच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणांच्या जिविताक फावूं.
सुनिया काव्योकर सुनिया काव्योकर Krista काव्योकर Krista काव्योकर सुनिया प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या दयाळ बापा, प्राचिता काळाची शिस्त आम्ही पाळीत आयला, तिची वरवी आमचे आत्मिक जिवीत सुदारण शिकर. तुझ्या उतरान आमकां फोस संवसारी वस्तू निमित्त मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सम्य तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकूटांत जियेता, राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीनियम पुस्तकांतले वसाप. तवळ मोइसे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां ये इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियमां आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियमां शिकयता. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान तुमी ते पाळूंक जाय, ते सत्रयेन पाळा आनी अशें तुमची जनवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशान आयकोन लोक म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसलेली जनवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाला उलो मारलेल्यारी तो आमच्या लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा. तितलो हेर खंयच्याय राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसत. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखिल्ल्यो गजाली विसरनाका आनी तूं जिये पर्यंत तूं तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचे उतर हे. नावाड सोमियाक ए जेरुसलेमा, नावाड सोमियाक ए जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नावाड ए सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात. श्लोक. नावाड सोमियाक ए जेरुसलेमा, संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार करता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपली विधी नियमां तांकां उगडूंक नात. श्लोक. नावाड सोमियाक ए जेरुसलेमा, तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगडटा. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. नावाड सोमियाक ए जेरुसलेमा, उद्गार. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, सासणीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. महिमे बरे
तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवादांचे उतर रद्द करूंक हांव आयिल्लें म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगात तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडच्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राजान निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाचें न्हू, आमी साबार पोटी रस्त्याच्या मार्गान चलून वेताना वा आमी गाडयेर पयण करून आसतना आमी साबार पोटी ते ॲम्ब्युलन्साचे सायरनांचे आवाज आमी आयकलां. तेन्ना गाडयो चलून आसतो जण जाता तितले वेगी ते ॲम्ब्युलन्साक जागो करून दितात. मात्र न्ही, ते सिग्नलार रेड सिग्नल आसल्यारय त्या ॲम्ब्युलन्साचो ड्रायव्हर ते रस्त्याचे नियम सिग्नल नॉर्म तो मोडून तो फुडें सरता. कित्याक? त्या ॲम्ब्युलन्सांत आसचे पिडेस्ताक जाता तितले बेगीनच ते हॉस्पिटलाक तांवें पावोवंक जाय. क्रिस्तांतय मोगाचें न्हू, आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या जेजू म्हणटा, हांव नियमशास्त्र वा प्रवादींचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. जेजून सांगले उतराची अर्थ खालें तें आमी समजून काण घेवंक जाय. क्रिस्तांतय मोगाचें न्हू, जुदेव लोक मोइशेन दिल्ले नियम मात्र न्ही, बगार तांचे जिविताक ताणें कशें जिवंक जाय म्हणलें उद्देशान ती हजारांनी नियम तेणी तयार केले आसले. एक ल्हानशें जिवीत रुपीत करूंक लायफस्टायल, अकॉर्डिंग टू देर लायफस्टायल दे हॅड थाउजंड्स ऑफ नॉर्म टू फॉलो. तें जेजू जाणा जावनच जेजू तांकां हें उतर सांगता. उदाहरण, मोइशेचे नियमांत आमी आयकलां, प्रवाद आदार नाका, प्रद्वार आदार नाका. प्रद्वार आदारले एका स्त्रियेक जेजू सरसी हाडन मोइशेचे नियम कायदे प्रमाणे जो कोण प्रद्वार आदारता तांकां कालें करीचें म्हूण आसा. नियमांचे प्रकार मोइशेचे नियमांचे कायदो कालें, प्रद्वार आदरलांक कालें करीचें. फातरांनी मारून जिवीशी मारूंक जाय वय मू. तर तूं कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, जो कोण तुमचे थंय फाताक आदारूंक ना तो पयलो फातर ताचेर मारून दी. जेजू म्हणटा, प्रद्वार आदारची एक क्रिये ॲक्शन तें न्ही, ते प्रद्वाराच्या विशयान चिंतात पळय तेन्नाच तूं प्रद्वार आदारले बरी म्हणटा. जेजस गोज बियॉन्ड दॅट नॉर्म. दुसरें जावन आसा, जिवीशी मारनाका. जिवीशी मारचे मात्र न्ही, तुजे इश्टाचे विरुद्ध तुवें रागार जाल्यार तुवें जिवीशी मारलें बरी म्हणून जेजू कळीत करता. क्रिस्तांतय मोगाचें न्हू, ह्या प्राचीत काळान आमी आसतना विशेशतना आमी मागणेंत आमच्यो टायम वावर करूंक जाय. जो कोण ह्या मागणेंत तांचो टायम वावर करता गी तेन्ना मात्र जेजूचे शिकवणेचे देवाचे उतराचे समजणी आमकां मेळटा.
नियमां पाळोवंक जाय वय, पूण जेजून ते नियमां कशे आमी पाळोवंक जाय म्हणलें तांकां कळीत करता. आमी एग्जामांत बरे मार्क्स काण घेवंक जाय जाल्यार आमी खालें मागणें करचें न्ही, मागणें करचें की म्हत्वाची आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाचूंक जाय. देवाचे बेसांव आनी आमचे कश्ट मिनत ते दोनी सेवरार मात्र आमकां बरे मार्क्स काण घेवंक जाता आनी आमचे एक गोल अचीव करूंक आमकां साध्य जावन आसा. वय क्रिस्तांव मोगाचे न्हू, जेजू म्हणटा जो कोण हे देवाचे नियमां पाळटा आनी ताचे विशयी शिकोवन दिता सर्गींचे राजाक तो फावो. जेजूचे शिकोवण वा जेजूचे नियमाचे विशयीन बोधन करचें याजक मात्र न्ही, त्रिएक देवाचे नांवान बाप्तिजम काण घेतल्या हर एकल्यांक की हें जबाबदारी आसा म्हूण समजून काण घेवंक जाय आनी देवाची उतरां आमी ताचे अर्थ खाले म्हूण समजून काण घेवंक जाय. देखून ह्या प्राचीत काळांत मात्र न्ही, आमचे जिणेचे हर एका दिसांनी आमी मागणेंत जाता तितलो टायम आमी वावर करया, जेजूची उतराची समजुणी आमी काण घेवया आनी जाता तितले ते समजुणी प्रकार आमी जियोंक आमी प्रयत्न करया. म्हजे भाव आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदर देवा बापाक मानता तातलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले नैमीक आमचे नक्या प्रभूच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी आयक. मानपासान मागून घे तुजो गोट संभ्रमूंक एकठांय जाल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतले वाचय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनांच्या देवा, सर काळेनी सवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे फातकी सायमां आमी दामून दवरल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वरल्या. तुज्या काळजांची उदारपूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमचें उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. ह्या पोरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. So
मला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी दुःखाचे उत्सर्गी दुःखाचे सर्वेश्वराचे नावे येतात राज्य उत्सर्गी दुःखाचे उत्सर्गी दुःखाचे बापा, कळूनच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कराची हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उगडासा करा. Bhavata Sugut Fargatuya. तुझे मरा आम्ही समारंभा तुझे जीवन आम्ही उगता तुझ्या सोन्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडून कांयची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकारणी बेन्नीची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांच्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मेरे देवाची माया सांगाती, सांज तुजे तिजो पती, भगेन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवाल्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. स्वर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदाराची जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतांव आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी राजोड चलयताय सासणांच्या ससनांक. सोम्याचे शांती सदा काल तुमचे सोम्यास. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचेर पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचेर पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचेर पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयाच्या जवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुका म्हाका फावना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
येता तुझी सजनाता या ठिकाणी सजनासा बसल्या गोवांक पयट करता तुझ्या दारात पातिता तुझी ससाई माता प्रार्थया. विश्वासी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलाय. ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगूस आनी आमकां पवित्र करून तुजो बासवणो जोडूंक पुर्तेपणे तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर उपकार. इवरत्या संता सांतंतनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सुख आनवरा दिवसात आनी सर तरांची वर्षाची पिडा पयसर तांबडास कर. तुझे मरिफात पुडेस्तांक भलायकी मेळटा. सांबळ दर्यो तण जातात. बंदिवानाच्यो संख्यो तुटून पडटात. तोडे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केपें आयकतात. मने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान वर तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपयक सगळं सांग तूं पावताय. सर पातेनी तुजेर दवर तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोन दी. तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमेन. सांतंतनी आमपासून विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फौज खातीर मागया. सर पदवीदार आनी सदांची आमच्या देवा, सांतंतनी किंवा तुजे परचे एक व्हरतो प्रसंग दा आनी तुज्या गरजांनी व्हडवंत आदार जावंक दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशे सर आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आनी भोगीशे आमकां कफाव कर. तुमच्या स्मरिफात. आमेन. सर पिडेस्तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले तुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजी कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तसो दी तसो आनी सदां सर्वत. आमेन. सकाळींची वटवणी येजूच्या देवी कळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कमानी कश्ट आमच्या बदकांच्या बारीकपणा बसत आनी अल्तरेच्या बोपवी सक्रमेंतान ते तुकास करनासतना भेटोवच्या सुमेज हृदय बसत भगवंत आमकां मरयेच्या कथावेन कळसा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागणेच्या पोसरांच्या हृदय बसत आनी पापसेबा ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या हृदय बसत एन सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत येजूच्या पवित्र कळसा येजूच्या देव कळसा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्या आनी बऱ्या करण्याक मेळची
सर शिक्षा माफी सोडो हांव कुशी व्हरता सुमिया जेजू तुज्या बोधवी काळजाच्या रसायन रागमच्या भोगयान पाप सेवा जात ताका उजवाड घड्याने पुसावन भावार्थाचे विधान सर्वेश्वरा देवा तू एकच देव आणि एका देवातायन ते एक सण बापूत आणि पवित्रात्मा म्हण हांव तिरसत म्हणता तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतालो म्हण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सजनीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोन पडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरोन हांव कुशी व्हरता आमेन बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जोडटले म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलाय ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोन हांव कुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वोत्तम प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचोय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोन हांव कशी व्हरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व संप्रास चड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पातकांची समे सुकयतली म्हूण ती निजव करता आमेन मोगळा सोडून दरा जिजू तुझ्या पांया लागीं आमी कालतेपणी सरपडटाव आनी आमच्या सर पातकांचे बक्षाने मागताव तुजे सांगाता कुर्सा वाटेचे पॉयन कर आमची पातकी जिणी परिवर्तन जायशे कर आमचे जिणेंतले हर एक जानवरां पिडाशिडा एकसुरपण सोसणीकाय सोसून तुज्या कश्टांत आमी मेळयशे कर ह्या वरवीं हो प्राचीत काळ फलादीकपणी करसूंक तशेंच आमची पातका रडोन करी दूख धरण नितळ निर्मळ जिणी जिवंक कुरपा दी म्हूण मागतां पयलेच ते साव जिजोक मरणाचे फरमान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जिजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सडलाय सगळो संसार गुन्यांवांतल्या आमच्या मोगळा जिजू तुका मरणाचे फरमान पिलातान मात्र न्हय बागार सगळ्या संवसाराच्या सर पातकी मनशांनी दिले आमकां पातकांतले सोडवून दिवच्याक तूं हे मरण आपले स्वाकुशेन स्विकार करताय हेरांच्या गरजांक कश्टा वेळार पावोवंक आनी हेरांक नवे जिवीत दिवंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी सुम्या काकुळटामची कर सुमिया काकुळटामची कर सगळे माये मागता का कसय गाय म्हज्या कळसान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे
दुसरेच ते साव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू कालतेपणाक बरा दीक कुरीस तुज्या खांद्यार कान घेवन आमचे खातीर वोवंक तूं तयार जालोय. आमी आमचे जिणेंत दिसपडचे मेळचे ते कश्ट म्हणले कुरीस मोगान स्विकार करूंक आनी कश्टांत हांव धांवानासतना तुजेर बाबार दवन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे. तिसरेच ते साव जेजू पयले पोटी कुर्सा पांदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. जेजू तूं आमच्या तसल्या आस्कत मनशा खातीर कर्ज आसतना आमी आमच्या घरान शेजारा वा वाड्यान कसलें चड उणें जाल्ल्या वेळार ती कितली सुदारसून आनी सोसून व्हरूंक तयार आसा शेकर. अशें मुखली आमची जिणी मोगा मायपासान जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुज्या कश्टाच्या पयनार मरी माय तुका भेटता. तुजे कश्ट सोसूंक ती पाटिंबो दिता. तुका धैर्यान ती भरता. आमचे दिसपट्टे जिणेन हेरांच्या बऱ्या खातीर कश्टातना तांकां धैर्य दिवंक आनी तांचे जिणेंत भरोसो सोडूंक वावरिशे कर. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे. पांचवेस ते साव सिरेन सोसिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू सिनेगार सिमावंक तुका कुमक करूंक शिपायांनी बळ केले. ताणें तुका कुरीस वोवंक कुमक दिले आनी तो कुडपेन भरलो. आमचे जिणेंत आमी हेरांच्या कश्टांत सांगात दिवन तुजी कृपा आपणावंक कुमक कर. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे. सवेस ते साव वेरोनिका जेजूचे मुक्कामोल पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू जुदेव स्त्रियेन तुजे कश्ट हालू केले. तिचे देख आज आमी घेवन आमच्या बोवारी आसल्या कश्टांच्या भाव भयणीचे मुक्कामोल पुसूंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे. सातवेस ते साव जेजू दुसरे पोटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुवें ह्या संवसाराक येवन आमकां पातकांच्या गुलामपणांतले सुटका दिवचे खातीरच इतले कश्ट सोंसले. आमी आमचे फाटले जिणेक पाट करन नवी जिणी जियेशे कर. सोम्या आमची पातकां बोगोस. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे. आठवेस ते साव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगियन कुर्सा वयले सडलाय सगळो संसार. जेजू तुज्या कश्टा वेली जेरुजलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयले. तांकां तुवें आशिर्वाद दिले आनी सुवार्ता प्रगट केले. आमच्या जिवितांत कश्टांच्या भाव भयणींक सदांच आमी बुजोवंक तयार आसा शेकर. सोम्या काकुलतामची कर. सुमिया काकुलतामची कर. सदैव महिमाक तवका कसंय काय म्हजे काळसान कुर्सा मेल्ला जेजूचे.
9 सावन जेजू तिसरे पोटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सावने इसरायलाय सगळो संवसार मोगळा जेजू तूं अस्कत जाल्यार कुर्सा पंदा पडल्लो उठताय आनी फुडें सरताय आमचे जिणेंत आत्मीक रितीन कश्टांत पडटाना पूण हे घडये तुजे देख घेवन आमचो भावार्थ घट करून पडटाना उठोवंक आमकां शिकय सुम्या काकुलतामचीकर सुम्या काकुलतामचीकर सदैव मय मागतावकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मरल्याचे सुचे 10 सावन जेजूचे आंग वस्तूर काडणं विणगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सावने इसरायलाय सगळो संवसार मोगळा जेजू तुजे आंग वस्तूर ओढण काडणं तांणी विणगो केलो आमचे दिसपट्टे जिणेंत संवसारी आशंक लब्धोन तुजी खुशी करूंक आमी सुकल्याव आमच्या वायट उतरांनी जायते पटी हेरांचो मान काडणं तांकां आमी विणगो केला आमकां बक्षी म्हूण तुजे लागीं मागता सुम्या काकुलतामचीकर सुम्या काकुलतामचीकर सदैव मय मागतावकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मरल्याचे सुचे 11 सावन जेजू कुर्सा केले येतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सावने इसरायलाय सगळो संवसार जेजू तुका शिपायांनी किल्यांनी कुर्सार मारले आधुनीक काळार संवसारी संगतीच्या प्रभावाक लागून जायत्या अस्कत भावा भयणींक आमच्या वायट उतरांनी आमी किलयला तांकां बांदवडेंत दवरला असली जिणी बदलूंक आमकां करपा दी सुम्या काकुलतामचीकर सुम्या काकुलतामचीकर सदैव मय मागतावकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मरल्याचे सुचे 12 सावन जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सावने इसरायलाय सगळो संवसार जेजू हांव तुजो मोग करता म्हजो केल्ल्या प्रासड तुजो मोग करता तुका आत्मान केलो म्हूण सगळ्या काळजान हांव सुरसुरता तुका आनी म्हाका केदींच वेगळ्याच्या जावंक सोडिनाका सदांच हांवें तुजो मोग करीसो कर आनी तुका जाय तशें म्हाका चलय सुम्या काकुलतामचीकर सुम्या काकुलतामचीकर सदैव मय मागतावकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मरल्याचे सुचे 13 सावन जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सावने इसरायलाय सगळो संवसार मोगळा जेजू तूं जल्मल्ल्या वेळार मोरयेच्या उस्क्यार तूं आसलोय मोरयेक संतोश जाल्लो आयच्या दिसा निर्जीव कूड तिच्या हातांत आसा तिचे दूख आमी नियाळटाव आमच्या जिवितांत बऱ्या खातीर कश्ट येताना सोंसणीकाय सांबाळूंक आनी तुजी खुशी जाणा जावंक करपा दी सुम्या काकुलतामचीकर सुम्या काकुलतामचीकर सदैव मय मागतावकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मरल्याचे सुचे 14 सावन जेजूची कूड निकेपितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बेगीन कुर्सावने इसरायलाय सगळो संवसार मोगळा सोडून दरा जेजू तुवें तुज्या जिवनाचे सगळे बलिदान बापाक भेटोवन दिवन आमकां पापयांक पथकांतले सोडून लाभयली आनी आमचे मुखले जिवन तुज्याच पावलांनी चलोवन आमची जिणी परिवर्तन कर जिवंक तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता सुम्या काकुलतामचीकर सुम्या काकुलतामचीकर सदैव मय मागतावकार कसंय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मरल्याचे सुचे क्रिस्त आमचे खातीर कालतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत काकुलदारा जेजू तुझ्या जिवनाचे बलिदान आमचे खातीर बापाक समर्पिले हे कुर्सा वाटेचे भक्तीपण ह्या प्राचीत काळार आमी करून आसा ह्या वरवीं आमच्या घरांत कुटुंबांत शेजारां वाड्यांत तशेंच फिरगज कुटुंबांत आमच्या हर एकल्यातें परिवर्तन हाडन आमचे जिणेंत शांत समाधान वस्ती करून दी तुवें दिल्ली ती शांती समाधान माया मोग सगळ्यांनी आमी हेरांक पासारीशे कर आनी आमी सर्वांक तुज्या राजाचो वैभव दया कर म्हूण मागता
बापासाहेबाच्या इराद्या पसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पोवीस जावं तुझे राजम कायूं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकागी आनी आमी आमची सुखलें आमक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमा आमचे कृपेमले सुमी जे संगाता श्रेम ते तू सदैवान सदैव फॉल तुझे कुछचे जीसो माया मोप्या काती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्र आत्म्या सादे तसत आनी सुदान सुरवत आमेन. करसाचे करवेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.